सर आयज खूब दिसांनी तुमी असेंब्लीन दिसले कितें? हय ना काय ना, थोडें इल्लें म्हजें स्कुलाचें संस्थेचें काम आसलें मिनिस्टरा कडेन, त्यामुळे पासाय मारली. शेवटचो दीस मिनिस्टरांक गांठून घेवपाचो, त्यामुळे आयलो. न्हू एज्युकेशनाची तरी जाता बिकॉज तुमी तेतून फॉलोअप घेता, तुमची कामां आसता. कितें सांगतलो, हांव आयल्लो कामा खातीर, त्यामुळे जातलें तशें गृहीत धरता हांव. येस. आनी कशी असेंब्ली चल्ल्या, कितें तुमचे ऑब्जर्वेशन बीन कितें कशी चल्ल्या? कमेंट दिवप रे. ना एज अ एक्स सीएम, एक्स सिनियर पॉलिटिशियन म्हणून मजा पळोवंक मेळटा, मजा पळयता. मजेंतल्यान प्रोग्रेस आतां पीपल टू डिसायड दीस, हांवें कित्याक कमेंट करप? कांय दिसा पयलीं तुमचो एक उल्लेख विधानसभेन येयल्लो कित्याक जाणा नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर, की पयलीं सरकारान तो रिजेक्ट केल्लो पर्रीकर आसतना, आनी मागीर जेन्ना तुमी सीएम जाले आनी केंद्रान जेन्ना भाजपची सत्ता येयली तेन्ना तुमी अशें म्हटलें की सेंटराचो अप्रोच आतां बरो दिसता, सो आमी गो अहेड करया हेका म्हणून. हे पळय, नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स हाका न्हंयो काडून विकल्यो अशें जे चित्र उबें केलें वता. विरोधी पक्षांनी टिका केली. विरोधी कोणीय जावं, पॉलिटिशियना कडल्यान जे केलें वता, इट इज नॉट फेअर. आतां नॅशनलायझेशन ऑफ रोड, नॅशनलायज्ड रोड्स गोंयच्यान ना म्हणजे आमी विकले. जशें नॅशनलायज्ड रोडा आतां ट्रान्सपोर्टेशनाक काही उपयोग पडटा. आतां सरकारान कंट्रोल आपल्यार दवरूंक जाय. इट इज फॉर द प्रेझेंट गव्हर्मेंट टू कीप द होल्ड. तेन्ना तुमी MOU सायन केल्लो न्ही? म्हाका व्हडलें आठवना, पूण हांवें सायन केलो होय म्हाका आठवना, पूण आय वॉज फॉर इट. म्हजें म्हणणें की जर रस्त्या वयली ट्रॅफिक कमी जावंक जाय आनी जर भितर सवाय भितर जर ट्रॅफिक जावंक जाय जाल्यार ती व्हेहिकल्स, उदकांतली व्हेहिकल्स जी आसात ती हें करपाक, ट्रान्सपोर्ट करपाक, भोंवडोवपाक तिचो उपयोग जावंक जाय. ना जाल्यार वॉट इज द यूज ऑफ रिवर्स, हें म्हजें मत आसलें. ताच्या पलीकडे कांय ना. विकप रिवर्स, नॅशनलायज्ड रोड्स चलता मागीर नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स कित्याक चलना? इतलें सादो. पूण हे एखाद्रे दिता आसतना असणाऱ्या सरकारान त्याचो अभ्यास पूर्ण करून ती वचूंक जाय. पूण प्राथमिकतः म्हाका भितर व्हडलें कांय भितर दिसूंक नासलें आनी आय वॉज फॉर इट. हांवें स्टेटमेंटूय केल्ली आनी आय स्टँड टू इट इवन टुडे. 2.5 वर्सां जाली तुमी सध्या शिक्षण क्षेत्रा भितर सामके म्हणजे बिझी आहात. तुमची कॉलेज, हायर सेकंडरी, BEd कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज हें इतलें जालां. परत लक्ष्मीकांत पार्सेकर सक्रीय राजकारणा भितर आमकां दिश्टी पडटले काय शिक्षण क्षेत्र फुडें व्हरपाचेर भर दितले? हांव राजकीय क्षेत्रांतसून भायर सरला अशें हांवें खंयच म्हणूंक ना. राजकीय क्षेत्राक हांवें राजिनामो दिलो हेंवूय खंयच म्हणूंक ना. इनफॅक्ट कालचे 2.5 वर्सां पयलीं जाल्ल्या इलेक्शनाक हांवें पार्टी म्हाका तिकेट दितली ही म्हाका खात्री आसली आनी तेंच हांव धरून रावलो आनी निमणे 17 दीस पयलीं कळ्ळें की ना म्हाका तिकेट. त्यामुळे आय हॅव फायल्ड एज इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ऑल्सो. म्हाका विनेबिलिटी ना म्हणून पार्टीन घेतलें. म्हाका इंडिपेंडंट म्हणून हांवें 17 दिसांक कितलीं मतां घेतलेली तीय दीस जातलीं. त्यामुळे हांव भायर सरपाचो प्रश्नच ना. आनी पॉलिटिक्सांत आयलो म्हणून शिक्षणाचेर दुर्लक्ष आसचोच ना. म्हणजे शिक्षण हॅज बीन बॅकबोन तें हांव सांगूंक शकना. मदीं चर्चा चलिल्ली की तुमकां संपर्क केला BJP पक्षाच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांनी. वरिष्ठ आमचो अध्यक्ष येवन गेलो न्ही, पूण गजाली मारून गेलो. म्हाजे कडेन च्या कॉफी बीन तानावडे न्ही, दिल्लीच्या लिडरांचो बी कॉन्टॅक्ट कितें आसतात. सो अशें कोणी समजूं जायना की पार्सेकर राजकारणांतल्यान भायर पडले किंवा भायर सरले अशें धरूं नाका. अशें किंवा निवृत्त जाले बीन अशें कांय ना. वचून जो पर्यंत आरोग्य साथ दिता तो पर्यंत आरोग्य आसा न्ही म्हजे सारकें. येस, फिट अँड फायन दिसता. येस सर, थँक्यू.